Department will not make cost. Secondly, I can assure the House that if there is no other alternative school within 1 kilometer range, even one student, we will keep the school open. But at the same time, we have to also realize that even one teacher will cost us anywhere up to 45,000 rupees per month minimum is required, but no school will be closed if there is no other school within 1 kilometer. Government school सगळे आम्ही improve करता. I will tell you, last 3 years, the number of students in government school have steadily stabilized and is showing a sign of small increase, a very reasonable small increase. Even in the vernacular language, last 3 years, the number of students are growing. त्यामुळे आमका गव्हर्नमेंट स्कूलाय आसूंक जाय, पण क्वालिटी ताजी इम्प्रूव जावंक जाय. हाजेर आमी काय शिक्षण मंत्री उलयता कितें आनी हो सरकार प्रत्यक्षान करता कितें पळयात. सरकारी प्राथमीक शाळा बंद जावपाचो आंकडो वाडटा. दर वर्सा सादारण 20 ते 30 शाळा सहज बंद पडटा. थोड्यो शाळा भुरग्यांक दुसऱ्या शाळेत ट्रान्सफर करून विलीन करून बंद केल्यात. मात सध्या एकत्रीकरणान कमी आनी भुरगीं नाशिल्ल्यान शाळा चड बंद पडटात. फाटल्या 5 वर्सांत 120 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडल्यो. 2012-13 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 7, भुरगे नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 4 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 3 शाळा. 2013-14 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 39, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 21 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 18 शाळा. 2014-15 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 35, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 11 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 24 शाळा. 2015-16 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 19, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 17 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 2 शाळा. 2016-17 वर्सा एकूण शाळा बंद पडल्यो 20, भुरगीं नाशिल्ल्यान बंद पडल्यो 18 शाळा, विलीन केल्ल्यान बंद पडल्यो 2 शाळा. 596 प्राथमीक आनी माध्यमीक सरकारी शाळांचे दुरुस्तीचें काम फुडें जावपाचें आसा. मात भुरगीं कमी जावन शाळा मात बंद पडत चल्ल्यो. गोंयभर सध्या 780 प्राथमीक शाळा चालू आसात. 1988 सावन आतां मेरेन 322 शाळा बंद पडल्यो. फाटल्या 5 वर्सांत 120 शाळा बंद पडल्यो. 5 वर्सांत 318 प्राथमीक माध्यमीक शाळा सारक्यो केल्यो. 318 शाळांचे दुरुस्तीचेर सरकारान 53 कोटी मोडले. 596 प्राथमीक माध्यमीक शाळा रावल्यात दुरुस्तीक. सरकारी शाळांतल्या भुरग्यांचो आनी शाळांचो आंकडो घडाघड पडटा. आतां सरकार ठरावीक इंग्लीश शाळांक ग्रांट्सूय दिता. ह्या इंग्लीश शाळांक ग्रांट्स लागू जायत सावन फाटल्या 7 वर्सांत परिस्थिती चडूच इबाडल्या. ह्या शाळा बंद पडपाचें प्रमाण पळयल्यार कळटा. आनी शिक्षण मंत्री एका भुरग्याच्या शाळेच्यो काणयो सांगता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिरकार.